नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार. गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेत ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांची हार निश्चित म्हणटा श्रीपाद नाईक. पयरा शिरगांव जाल्ल्या भिरांकू अपघातात आयले एकल्याक मरण, जाल्यार 3 जाण आसात जखमी. उपचार सुरू. सांतिनेज वाठारांतल्यान काडिल्लो वडाचो रूख कांपालार घालो. वडाचे झाड कातरपाक पर्यावरण मोग्यांनी केल्लो खर विरोध. साळ पुनर्वसन गावात उदकाची मोठी समस्या. नळांक मध्यान राती फक्त वरभर उदक. टँकराचे उदकाक तेलाचो तवंग. लोकसभा मतदानाचेर बहिष्काराची शिटकावणी. हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानात आमकांय हक्क आसात, सातेराकार समाजाचे म्हणणे. आनी गोंयचो मोटरसायकल पायलटाचो वेवसाय संकश्टात. सरकारान तेंको मेळत जाल्यार परत फायद्यात येवंक शकता पायलट वेवसाय. आता खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुकेत कोण जिखतलो आनी कोण हारतलो हे गोंयचे मतदार थारयतले. ते ॲडव्होकेट रमाकांत खलप सांगूंक शकना. मात ॲडव्होकेट रमाकांत खलप ही लोकसभा वेंचणूक हारतलो अशें विधान उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांणी केलां. काँग्रेसीची सध्या अवतिकाय जाल्या अशें नाईक हांचें म्हणणें. प्रत्येक पार्टीन आपलं कॅन्डिडेट दवरूंकूच जाय. असं बेगीन दवरल्यार मातशी मजा येता आशिल्ली. हांवें एक स्टेटमेंट वाचला की ह्या फावटी म्हाका हरयतलो तशें स्टेटमेंट आसा. आमी पळय हरप जिखप ही आमची जनता जनार्दन वोटर माय बाप आसा ते ठरयता. हांव आनी तो ठरयना. आनी तो जर जिखता आशिल्लो तो 1999 जिखता आशिल्लो. ताका 38,000 हांवें ताका हरयलो. तो मंत्री आसतना केंद्रीय मंत्री आसतना 38,000 मार्जिनान तो हरलो. जिखपा आशिल्लो तो टायम तो आशिल्लो परमनंट. आतां नंतर काँग्रेसची दशा थंय पावल्या खबर. त्यामुळे जिखपाचे प्लस पॉयंट असो कांयच ना. त्यामुळे हार ही ताची नक्की आसा अशें म्हणपाक. पयऱ्या शिरगांव रस्त्याचेर आयतारा सकाळी 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें, जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाल्ले. पुष्पराज हळदणकर अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा तो पयरा रावपी आशिल्लो. हांव सध्या पयरा गांवांतल्यान शिरगांव गांवाच्या दिकेन वचपी इंटरनल रस्त्याचेर श्री ब्राह्मण पंचायतन देवस्थानाच्या आरकाट्या कडेन आसा. ह्या आरकाट्या कडेन आयज आयतारा सकाळी 9 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जावन ह्या अपघातात एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें, जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाल्यात अशी माहिती मेळटा. अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव पुष्पराज हळदणकर अशें आसा आनी तो पयरा वाठारांत रावपी अशें कळटा. हे विशीं मेळिल्ली म्हायती अशी की पुष्पराज हळदणकर आनी ताचो एक इश्ट आपले दुचाकी वयल्यान पयराच्यान शिरगांवच्या दिकेन वतालो. त्या वेळार पुष्पराज हळदणकर हो दुचाकी चलयतालो अशें कळटा. श्री ब्राह्मण पंचायतन देवस्थानाच्या आरकाट्या कडेन पावतकीच एका ल्हानशा वलताचेर दुचाकीचो कंट्रोल गेलो आनी दुचाकी सरळ विरुद्ध दिकेन वचून फुडल्यान येवपी दुसरे एके मोटरसायकलीक आपटली. ह्या अपघातात 2 दुचाकी वयले मेळून 4 जाण रस्त्याचेर पडले. तातूंत मरण आयिल्लो पुष्पराज हो रस्त्या कुशीकच्या कॉन्क्रीटच्या खांब्याक आपटून ताका जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार ताचे वांगडा ताचे दुचाकीचेर बशिल्लो दुसरो एक तरणाटो तोय गंभीर जखमी जालो. ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच बेगोबेग जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात. तातूंत एकल्याची म्हणजे पुष्पराज हळदणकर जी गाडी चलयतालो त्या दुचाकी फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो सामको गंभीर जखमी जाला आनी ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या.
ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन घडणूक थळार येवन अपघाताचो पंचनामो केलो. ह्या अपघात प्रकरणात दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर पैराच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विजापूरच्यान गोंयांत येवपी खासगी बशीक चोरला घाटार भिरांकूळ अपघात जालो. आयतारा सकाळी जाल्ल्या अपघातांत 12 प्रवाशांक दुखापत जाल्या. तातूंतले कांय प्रवाशी गंभीर आसात. तांकां उपचारा खातीर GMCत भरती केल्यात. आज सकाळी चोरला घाटाचेर एका खासगी बसीचो भीषण अपघात जावन एकूण 12 प्रवाशांक गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की विजापूरच्यान गोंयांत येवपी ही खासगी ट्रॅव्हलर बस जेन्ना चोरला घाटाचेर पावली तेन्ना ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी बस रस्त्याचे सायडीक कलंडलेली आसा आनी तेतून एकूण 28 प्रवाशी आसलेले आनी भितरले 12 जाणांक गंभीर दुखापत जालेली आसा आनी तांकां तातडीन मागीर सांखळे हॉस्पिटलान शिफ्ट केले गेले आनी भितरले आतां 12 जाणांक GMCन फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केलेले आसा. ही जी ट्रॅव्हलर बस आसा ती बिजापूरच्यान गोंयान येताली आनी त्या गाडयेचो नंबर AR01 J4161 आसा आनी ह्यो जो टर्न आसा तो एकदम शार्प आसा आनी ह्या पयलीं सुद्दां ह्या जाग्याचेर खुबशे अपघात जालेले आसा. सकाळच्या कारणान टायमार ह्यो एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान जे प्रवाशी आसलेले ते न्हिदलेले आसलेले आनी कोणाकच कितेंच कळना. ह्यो अपघात इतलो भीषण आसलेलो की ह्या गाडयेचे मोठ्या प्रमाणान नुकसाण जालेलें आसा. तशेंच सुदैवान जिवीत हानी जावं ना, मात ते प्रवाशी सध्या गंभीर दुखापत आसल्या कारणान तांकां GMCत शिफ्ट केलेले आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास वाळपे पोलीस निरीक्षक राहुल नायक यांच्या मार्गदर्शना खाली फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनेज वाठारांतल्यान काडिल्लो वडाचो रोग कांपालार हाडून घाला. वडाचे झाड कातरपाक पर्यावरण मोग्यांनी खर विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध आसतनाय शुक्रारा राती वडाचो खांदो मारून रोग कांपालार हाडून घालो. 2 दिसां पयलींच म्हणजे शुक्रारा सांतिनेज हांगासर स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून एक 200 वर्सां पूर्वीचे वडाचे झाड कातरपाचो डिसिजन सरकारान घेतलो. तेचेर खूब बोवाळ जालो. पर्यावरण प्रेमींनी थंय येवन ते काम बंद उडयलें. दीसभर थंय पोलीस, RFO, डेप्युटी कलेक्टर हे सगळ्यांनी तेंची समजूत काडपाचो प्रयत्न केलो, पण पर्यावरण मोगींनी कांयच आयकोंक ना. त्या झाडा फुड्यान कॅन्डल्स लायली, दिवे लायले, नाल्ल फोडले. हे सगळें जाल्या उपरांत, हो सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत शुक्रारा रातचे 12 जावन 12:30 जावन ते झाड कातरलें आणि फायनली ते झाड जे आहात ते रिलोकेट केल्लेले आसा आणि ते रिलोकेट केला कांपाल ह्या ग्रावंडार. कांपाल जो न्यू फुटबॉल स्टेडियम बांदला, कांपाल बाल भवनच्या ऑपोजीट जो न्यू फुटबॉल स्टेडियम बांदला त्या स्टेडियमाचेर ते झाड रिलोकेट केलेले आहा. ते झाड तुम्ही माझ्या फाटसून पळोवंक शकता. ते झाड रिलोकेट करून ताका उदक घालून त्याची काळजी घेतली वता. तर हे जे झाड आसा ते 200 वर्सांकून पयलींचे झाड आसा अशें म्हणणें आसा. हे झाड सद्या कांपाल हांगासर फुटबॉल ग्रावंडाचेर आमकां दिश्टी पळोवं येता. कॅमेरा पर्सन यश आडरकर सोबत हांव विनायक सामंत, पणजे. गोंय आनी महाराष्ट्राचे शिमेवेल्या दिवचल साळ पुनर्वसन गांवांत लोकांचे पिवपाच्या उदका खातीर घश्टे. दीसभर नळ सुके, मध्यान राती 1:30 उदक येता, ते बीन फक्त वरभरा खातीर. दिसाचे टँकराचें उदक येता, मात ते उदकाचेर तेलाचो तवंग दाटिल्लो आसता म्हणून थाव्यांचो आरोप. जर नळांक उदकाची सोय करूंक ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्काराची साळ पुनर्वसनाचेर लोकांची शिटकावणी. गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. महाराष्ट्रातल्या तिळारी धरणाक लागून पाटये, सरगावे, पाल, आयनोडे, शिरंगे, भरडोंगर, केंद्रे असे 7 गांव स्थलांतरीत जाल्ले. तातूंतले शिरंगे आणि भरडोंगरचे लोक 2023 गोयच्या दिवचले म्हालांतल्या साळ गांवच्या आडेकुशीक वेगवेगळ्या सुवातींनी स्थलांतरीत जाले, जाका साळ पुनर्वसन म्हणून नाव पडले. तिळारी धरण बांदून पुराय जाले. महाराष्ट्रातल्या तिळारीच्या उदकान गोयची तान भागता. मात ज्या लोकांनी धरणा खातीर आपलो गांव घरदार सोडले आणि जे सद्याक साळ पुनर्वसन हांगासर घरा बांदून रावल्यात तांचेर पिवपाच्या उदका खातीर घश्टे काडपाची पाळी आयल्या. माझं नाव पांडुरंग दत्ताराम जाधव. मी सरगावे गावचा रहिवासी असून माझं पुनर्वसन इथे झालं. 2005 मध्ये आम्ही घर बांधलं. तेव्हापासून पाण्याचा मोठा प्रश्न गंभीर आहे. आज 15 दिवस झाले एक थेंब पाण्याचा नाही. टँकर 2 दिवसांनी एकदा येतो, एक बॅरल घालतो आणि जातो.
अशी समस्या, गंभीर समस्या आमच्याकडे आता चालू आहे. आमदाराला सांगून आमदार काय कानावर गोष्ट घेत नाही. आम्हाला पाण्याची टंचाई भरपूरच आहे. आमच्या पाठीला नदी वाहते, तिथून आम्ही इथे आलो. आम्ही आता पाण्यामुळे आम्ही मरणार. 5-5, 8-8 दिवस पाणी नाही. आणि पाणी सोडले आणि तर कधी 1 ते 1:30 वाजा. आम्ही आता बाहेर माणसं 1:30 वाजा बाहेर कशी यायची? सकाळी 6 वाजाच्या आधी पाणी घालायचं. 5-7 गावाची लोक इथं स्थायिक आहोत. आमच्या गावात एवढं पाणी होतं ना की नदी नाले सगळं आम्ही त्याग केला. त्या जमिनीचा सगळ्याचा त्याग करून ह्या गोवा हरित क्रांती करण्यास आमच्या ह्या लोकांचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. तरी ह्यांच्या वाट्याला, ह्यांच्या नशिबाला हे असं भड्डावर पडून पाणी, जरासुद्धा पाणी मिळत नाही. अशा ह्या बायका 1:30 वाजता रात्रीचं पाणी येतं आणि त्या बिचाऱ्या बाहेर कळशा घेऊन त्या कॅनलला इकडे तिकडे फिरत असतात. पाव असं वाटतं. कुठेतरी ह्या सरकारने लक्ष घालून जरा पाण्याची सोय जरा करून द्यावी अशी आमची. अन्यथा आम्ही आंदोलन येणारं इलेक्शनला आम्ही इलेक्शनला बहिष्कार टाकणार. असं जर आमच्या या लोकांची सोय नाही झाली तर आम्ही इलेक्शन करणार नाही. गोंय सरकाराचे हर घर जलाचे मोठे वादे, मात नळ आसात उदक ना. नळांतल्यान उदका बदला फकत वारे अशी दिवचले साळ पुनर्वसत गावात वस्तुस्थिती. लोकांक मात उदका शिवाय नळाची बिलां येतात. लोकांनी बायो मारल्यो मात तांकां उदक ना, त्योय सुक्यार. सरकारने हर घर जल हे योजना काढली, पण ह्या घरामध्ये एक थेंबर पाणी नाही. पुनर्वसन नळ आहे, फक्त नळ दिलेले आहेत, फक्त पाणी नाही. तर मीटर हा हवेनं कंटिन्यू फिरत आहे आणि हे मीटरची बिलं यांना आणून देत आहेत. पाणी नसताना पाण्याची बिलं येतात. आज तर 1 महिना झाला इकडे पाणी नाही. ह्या वरच्या पट्ट्यात तर विहिरी पण कोरड्या आहेत. विहिरी याने 1.5-2 लाख रुपये खर्च करून विहिरी मारल्यात, पण सगळ्या विहिरी कोरड्या आहेत. आणि आम्ही त्यांना सांगितलं इथं जवळच कॅनॉल एक वाहतो, त्याचं पाणी आम्हाला लिफ्ट करून द्या, इथं आमचे लोक वापरतील म्हणून. फक्त दरवर्षी यांची आश्वासनं आम्हाला मिळतात, ह्याच्या पलीकडे काही मिळत नाही. आमच्या इथं खाली मोठी विहीर आहे, त्याचं पाणी लिफ्ट करून द्या, इथं टाकी बांधा स्पेशल, आणि आमच्या या पुनर्वसन वाड्यासाठी ते पाणी चालेल वापरेन आम्ही म्हणून सांगितलं तरी ते काय लक्ष घालत नाहीत. इलेक्शन आलं की फक्त आश्वासनं देतात आणि निघून जातात. आपलो गांव घरदार तिळारी धरणा खातीर सोडले खरे, मात आता पिवपाक उदक ना अशी साळ पुनर्वसन गांवच्या लोकांची दुर्दैवी परिस्थिती. जर लोकसभा वेंचणुके पयलीं गांवांतली उदकाची परिस्थिती सुधरूंक ना जाल्यार मतदानाचेर बहिष्कार घालपाची लोकांची शिटकावणी. साळ पुनर्वसन गांवांत सुमार 700 मतां आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. हरवळ्या आशिल्लें रुद्रेश्वर देवस्थान फक्त भंडारी समाजाचेच कशें तें तांणी सिद्ध करचें अशें विधान सातेरकार समाजाच्या वांगड्यांनी केलां. आयतारा पत्रकार परिशद घेवन भंडारी समाज देवळाच्या अधिकारां विशीं वाद तयार करता असोय आरोप सातेरकारांनी केला. आमचे तर जाणटे पूर्वज थंय इतले जे आमचे देवाचे कितें विधी कितें आहा ते आमी करीत येयल्ले, जाल्यार इतले दीस वाद कित्याक जावना? ह्याच वर्सा वाद कसो जालो? जाल्यार तेंच्यांनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते म्हणटा की रुद्रेश्वर देवस्थान आहा पळय ते फक्त आमचे कमिटीचे आणि भंडारी समाजाचे आणि कोणाकूच रायट्स ना थंय. जाल्यार आमी जे गांवकार म्हणत थंय वचोन जे विधी जे कितें आमचो हक्क आहा पयलीं पासून आमी जे करीत येयल्या ते करताले पळय, ते कित्याक लागून करताले ते जर अशें म्हणटा जाल्यार ते तेंच्यांनी आमकां आतां सांगचें न्हू. इतली वर्सां आमचे जाणट्यान म्हाका दिसता तेंकां सुद्दां कोणाक खबर नासता, तेंकां म्हाका दिसता कितें खबरूच ना. ते जे उलयता पळय अशें अडाणपणांनी, हेजो अर्थ हो जालो तेंकां कितें खबरूच ना. हे रुद्रेश्वर देवस्थान ते आमचे हरवळकारांचे, पयले हरवळकार सातेरकार, केळवेकार आणि जोगेसकारांचे. थंय आमकां पूर्वापार पासून आमचे थंय आमकां अधिकार आहा. जी शिवरात्र आहा ती थंय आमीच वचून करता. थंय नंदी कडेन किंवा गर्भकुडीन किंवा ते दिसा सगळी व्यवस्था आमीच करता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हांगासून आमची होळी वयता, रुद्रेश्वरा कडसून कुडणेश्वराक वयता, ती सुद्धा होळी आमी जवळजवळ 6 किलोमीटर आमी खानार मारून व्हरता, जवळजवळ 40 ते 50 मीटर होळी. म्हणजे हे पूर्वपार आमचे चल्ले आसा. जाल्यार हे भंडारी समाजाचे देवस्थान कशें हे तेंच्यांनी सिद्ध करून दाखोवचें.
अख्ख्या भारतान मोटरसायकल पायलट आशिल्लें गोंय हें एकमेव राज्य अशें आमी अभिमानान सांगतात. पूण ह्या वेवसाया कडेन फाटल्या 10-15 वर्सां बरेंच दुर्लक्ष जालां. सरकाराचे मोटरसायकल पायलटांचेर पुराय दुर्लक्ष जाल्ल्यान हो धंदो अडचणीत आयला. तांच्या वेवसायाक तिगोवन दवरपा खातीर ज्यो बारीक सारीक गरजो आसात त्यो मेळपाक लेगीत मोटरसायकल पायलट सद्याक कुस्तार जाला. गोंयच्या मोटरसायकल पायलटाच्या वेवसायाक सांबाळपाक सरकारान कित्याक मुखार सरचें ताचेर भाश्य करपी पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. गोयचो मोटरसायकल पायलट हो गोयच्या येरादारी वेवस्थेतलो महत्वाचो घटक. राती उसरा बस मेळून आसुये मात पायलट आसतलोच हाची गॅरंटी पायलटा परस ताची सेवा घेवपी गिरायकाक चड आसता. मात सध्या पायलटांचो हो वेवसाय ल्हव ल्हव करून काबार जायत चल्ला. गोंयांत पयलीं 3,500 मोटरसायकल पायलट आशिल्ले, मात ताचो आंकडो देंवून आतां 2,000चेर पावला. हाचे मुखेल कारण मोटरसायकल पायलटांक परवानो दिवप येरादारी खात्यान पुराय बंद केला. पायलट सेवेची गरज सोंपली अशें ना, मात पायलटांक सरकारान आधार दिल्यार हो वेवसाय परत नेटान चलूंक शकता अशी प्रतिक्रिया अखिल गोंय मोटरसायकल पायलट संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर हांणी दिल्या. आमचे कडेन आतां हें करपाक फंड ना. आतां आमी वर्साक जो एक सोविंद्र काडटा ते सोविंद्रासून जे कितें आमचें हें येता तेजें आमचें ऑफिस जें आहा पळय मॅनेजमेंट आमी चलयता. कितें फायनान्स जे आहा पळय ते इम्पॉर्टंट आसता पळय, पयशे जे आहा पळय ते, आनी आमकां काय आनी काय मेळना. म्हणजे डोनेशन हें तें अशें कांय ना. आनी आमकां म्हणजे व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आहा त्या व्हडल्या व्हडल्याकूच मेळटा, ते कॉन्टॅक्ट आसल्या कारणान मेळटा. पूण ते सर्वसाधारण पायलटांक कोण दितलो. आतां आमचे काही ठरावीक ज्यो स्वस्त जे हें दिता, कितें एडवर्टायजमेंट दिता, एड दिता, तेचेर चलता. अशें काही आमचे ठरावीक सगळे आसा. काही ते गेले की ते आपले हें करतात. तेजेर आमी सगळे वर्साचे जे आमचे हें आहा पळय ते आमी चलयता. परत आमचो डॉक्टर सावंत साहेबाक मेळोन 2-3 फावटी मेळोन तेजे कडेन याद करून दिल्या अशी प्रपोजल दिल्लो आसा. पूण आतां 50 वर्सां जाल्ले म्हणून आतां खूबशे कमी जाल्ले आसा. पूण जे आसात तांकां ती गरज आसा, तांकां ती चालू करची. जाता जाल्यार 60 वर्सां आहा पळय ती वाडोवन दिवची, जेणे करून जे अजून पायलटूच आहा तो आनी व्हडलो जावंक शकना. तो एक हेतून वचोंक शकता. निदान जितले उरले आतां 17 पासून बंद आसा, 17 ते 24 इतली बंद आसा. तेज्या कितल्याशाच लोकांक नवे नवे स्किमी करून दिला. स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत ते जर केला जाल्यार ती म्हाका दिसता पयलीं तांकां प्रिफरन्स दिवंक जाय आसलें पायलटांक स्वयंपूर्ण गोवा. आतां स्वयं मित्र म्हणून आसा, पूण ते खंय मेळटले कोणाक मेळटले ते आमकां कांय खबर ना. गोंयभर 64 मोटरसायकल पायलट स्टँड येरादारी खात्यान अधिकृत केल्यार वर्सां जाली. पूण थंय एक ल्हानशी शेड बांदून दिवपाची तांची सादीशी मागणी पूर्ण करपाक सरकारा कडेन इच्छा ना. हाका लागून मोटरसायकल पायलटांक अजूनय कडक वत आनी पावसाचो मारो सहन करचो पडटा. मोटरसायकल पायलटांचे हे आनी अशे साबार प्रस्न उप्रासिल्ल्यान तांचो आंकडो कमी जालो म्हूण अजाप ना. गोंयान खुबश्यो अश्यो वैशिश्टपूर्ण अश्यो गोश्टी आसा आनी तातूंत भितरली एक म्हणजे मोटरसायकल पायलट, जो गोंय भारतां भितर खंयच मेळना. अशे तरेची ही युनिक अशी सर्वीस गोंयान कितलेशीच वर्सां पासून चालू आसा. सो ही एक गोंयकारा खातीर हे एक भुशण अशें आसा आनी लोक ताचे बद्दल खूब अभिमान आसा लोकांक आनी गोंयकारांक की गोंयान अशे तरेची युनिक सर्वीस आसा आनी तांचेर लोकांचो खूब विश्वासय आसा. आनी अशे तरेची सर्वीस गोंयभर अशे तरेचे पायलट्स तुमकां नाक्या नाक्याचेर मेळटले आनी ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट अशी पब्लीक सर्वीस करता आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन काम करता. सो इतलें आसूनय बीन तांकां हाजे पयलीं खूब राजकारण्यांनी तांचो फायदोय घेतला आनी तांकां वेगवेगळ्यो गोश्टी प्रॉमीस केल्ल्यो. पूण आतां हालीं तेंपार तांचें राजकारण्यांचें लक्ष तांचे वयल्यान गेलां आनी तांकां कोण हेल्प करपाक सोदना आनी कंप्लिटली दुर्लक्ष जालां. आनी ताचे खातीर तांचे खूब अशे प्रॉब्लेम तयार जाल्या आनी हे प्रॉब्लेम जाल्ल्यान आतां हो वेवसाय कमी जावपाक लागला. फाटले कांय वर्सां खुबशे मोटरसायकल पायलट कमी जाले. सो हे जर बंद जावपाक जाय आनी हो जर धंदो आनी ही एक युनिक सर्वीस गोंयची जर उरपाक जाय फ्युचरा खातीर आनी गोंयचें नांव भारता भितर एक वेगळे भशेन उरपाक जाय जाल्यार हो बिझनेस गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन लक्ष घालून ह्या बिझनेसाक सपोर्ट करपाक जाय आनी तांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते जाता तितले बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. आनी गोंयकारांकय बीन ही सर्वीस चालू केलेली जाय आनी ताजी तशी सर्वीस तांकां फुडें मेळटली. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटांतल्या नुस्तेकार आनी RTI कर्मचाऱ्यां कांय दिसां फाटीं वाद जाल्लो. ह्या प्रकरणांत म्हापशे पुलिशेन चॅप्टर केस दाखल केल्ल्यान आतां नुस्तेकार बरीच चाळवले. RTIच्या कर्मचाऱ्यान छळ आनी फसवणूक केल्या अशी बायलां नुस्तेकारांची कागाळ आसा. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटांतल्या नुस्तेकारां आनी RTI कर्मचाऱ्यां मदीं वाद जाल्लो. दोनूय गटांनी परस्पर कागाळ पुलिशेन नोंद केल्ली. मात म्हापशे पुलिशेन चॅप्टर केस दाखल केल्ल्यान दोनूय गटांक आतां बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी समन्स धाडला. ह्या प्रकरणात 10 तारखेक तांकां सुनावणे खातीर आपयलां. देखून ह्याच फाटभुंयेर म्हापशेचें नुस्तें मार्केट 10 तारखेक बंद आसतलें. टोटली शेटयार आमचेर कंप्लेन घेतला. आमी पुलिशेक पयले कंप्लेन दिली. आमच्या पुलिशेन कांय कंप्लेनाचें एक्शन घेवंक ना. आमच्या फाटल्यान शेटयान कंप्लेन आमचेर दिला, चॅप्टर केस केल्या. तेन्ना आमकां तेणी आतां हितून कलेक्टरान वचोंक जाय 10 तारखेक बुधवार आसा. तेन्ना ही पळय ही आरवणकारां यांचे 5-5 हजार तेणी घेतल्या आनी आधार कार्डां घेतल्या आनी फोटो घातल्या. ती सांगता हांवें सांगलें तांकां तुमी आधार कार्डां घेतल्या 5-5 हजार घेतल्या म्हणून कित्याक तुमचे कडेन हें आहा प्रूफ आहा. आमी दिल्या म्हणटा ती तांकां वचोनी आनी पुलिशेन कंप्लेन करूंक. तो शेटयो म्हणटा बाजारान जें सगळें कलेक्शन हांव करता बाजारान जें कलेक्शन करता म्युन्सिपाल्टीचें 50 हजार घेता आमचे. कोचऱ्याचे 5 रुपया आनी 40 आनी 5 हजार 40 आनी 5 रुपया तेजे सोप्याचे. तेन्ना पळय हो सोपो तर म्युन्सिपाल्टीचो. तेन्ना तेणी आतां आमचेर 5 जाणांचेर म्युन्सिपाल्टीची तेणी आतां आमचेर 5 जाणांचेर कंप्लेन घातला. ताका आमी शेटयाक कितें करपाचो. आमी कोणाचेर चोरला तेणी तरी चोरल्या पळय चोरल्या मुगो 5-5 हजार अरे 5-5 हजार आयल्या मग तुमचे आवाज ना तुमचा 5-5 हजारांचे आयले. म्हापशे नुस्तें मार्केटांत बसपी 5 महाराष्ट्रांतल्या बायलांचीच फसवणूक केल्ल्याची कागाळ दाखल केल्या. आनी महाराष्ट्राची आशिल्ल्या कारणान आमचे कडल्यान 5,000 रुपया तशेंच आमची आधार कार्डां मागून आमची फसवणूक केल्या असो दावो महाराष्ट्रांतल्या बायलां नुस्तेकारांनी केला. आम्ही 5 जाणां महाराष्ट्रासून येतात. आमकां कितें खबर ना. आमी म्युन्सिपाल्टी चेटी आयिल्ले म्हणून सांगला. आमकां कितें सांगलें तुम्ही आमकां आधार कार्ड आनी फोटो दिया ना तर तुमकां आमी बसांक घेवचो ना. 2-3 येयलो म्हणून आमी बियान ताका दिलो आधार कार्ड आनी फोटो. आमकां कितें खबर ना. आमी म्हणटा तो म्युन्सिपाल्टीचो मनीस आमी हिच्या सपोर्टाक आसो. आमकां कांयच खबर ना. तेणी आमच्या कडेन फसोवन दिले आधार कार्ड आनी फोटो. तुम्ही खंयसून येता? आमी आरोंदा महाराष्ट्र. आरोंदाच्यान केन्नाच्यान येता तुमी? जाली 2-3 वर्सां जाली. 2-3 वर्सां जाली. मग तुमकां खबर ना 2-3 वर्सां बाबा म्युन्सिपाल्टीचो मनीस कोण आनी हो कोण? येतात न्हू. आतां आमकां कितें खबर. तो 3-4 फावटी येयलो. सगळ्यांनी दिली आधार कार्ड. कोण येयलो तो? कोण येयलो? शेटी म्हणून. आमच्या कडेन 2-3 फावटी येयलो तो. आमकां सांगल्यान आधार कार्ड आनी फोटो दी तरच तुमकां बसपाक दितले नाल्यार बसपाक दिवचो ना म्हणून आमी बियान दिले. तुमकां सांगला तो कोण म्हणून? म्युन्सिपाल्टीचो मनीस म्हणून सांगला. आनी कितें सांग म्युन्सिपाल्टीचो मनीस म्हणून सांगला जाल्यार. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पणजेचो फॉन्तिनास भाग लॅटीन कोर्ट्स म्हणून फामाद आसा. हांगासरली इंडो पुर्तुगीज पद्दतीन बांदिल्लीं आदलीं घरां आमकां पुर्तुगालच्याच एका शहरांत गेल्ल्याचो अनुभव दिता. पूण हेच वैशिश्ट्य हांगासरल्या लोकांच्या तकलेक सध्या ताप जाला. पणजेच्या फॉन्तिनेस वाठारांतली व्हडली पालाशी सारखी बरे तरेन सांबाळून दवरिल्ली घरां आनी तांकां मारिल्लो वायब्रंट रंग कोणाकय आकर्शीत करपाक शकता. सध्या हो भाग भारतभर इतलो लोकप्रिय जाला की हांगा दर दिसा हजारांनी पर्यटक येतात. चडशे पर्यटक ह्या वैशिष्ट्यपूर्ण घरा वांगडा फोटो मारपा खातीर येतात. मात काय उत्साही आणि मस्ते पर्यटकूय आसात जाणी हांगसरल्या थळाव्या लोकांची जीण हैराण केल्या. सध्या हांगा पर्यटक आणि काय स्थानिक लोकां मदीं तोंडाक तोंड जावपाक लागला. काय पर्यटक थळाव्या लोकांच्या घरांनी घुसतात, जनेलांतल्यान भितर पळयतात आणि फोटो मारतात, तांच्यो वण्टी घाण करतात, येरादारी आडयतात अश्यो जायत्यो कागाळी स्थानिक लोक करतात. We live in a residential area. Fontainhas is a residential area. Some time back, we did not have this nuisance of excessive tourism that's happening. So now every day when the tourists come over,
what comes along with is so much of noise and such an invasion of privacy, because we cannot leave our doors open, we cannot leave our windows open, because every now and then they're either peeping inside or they'll just directly walk inside if your doors are open. So we feel we are like as if we're living in a museum, because people are coming to see, I know it's a good thing, and it's good for the government, but there has to be measures put into place. There has to be proper signages, there has to be no parking, there has to be, because when you see this excessive tourism, half of them are going the wrong side, half of them are zooming, many of them, and mostly we have the problem of Instagrammers, whereby they're constantly coming and posing for photographs, and so it's become a huge nuisance. And we need to have the authorities mark this as a no photography zone, because this is such an invasion of privacy. The tourists knocking at our doors sometimes, not understanding that our house is a house, and wanting to explore it and things like that. But that also now, more or less, because of Google Earth and things like that, they can understand that these are not a commercial establishment. Google Earth says that this is a restaurant, that's a this, helps them. Yeah. And last of all is because there's this whole attraction for restaurants and things like that, there's a kind of a war going on between the restaurateurs, among the restaurateurs, wanting to have the greatest visibility. So we have started seeing, boards and signages and all. It's just adding to the friction, and all this is coming not just from tourists, but it's coming from tourism. So it's the whole thing of wanting to create an ecosystem that supports these commercial enterprises linked to tourism that is causing us a problem. फोंतेनास हांगा आनी गोंयचो पणजेचो हो फोंतेनास हो एरिया आसा ताका मळाई म्हणटात आनी ताका लॅटीन क्वार्टर्स म्हणटात, कारण ह्या भागां भितर खूब ओल्ड इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चरची घरां आसा आनी ही घरां प्रोटेक्ट जावपा खातीर ही एरिया कन्जर्वेशन झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. सो ही घरां जी ओल्ड घरां आसा तांकां जाय तशी मॉडिफिकेशन करपाक मेळना आनी ताजे खातीर हे हांगा पावतकीच तुका पोर्तुगालाक गेल्या कशें दिसता अशे तरेचो फिलींग ह्या एरियेन जाता. आनी ही सुंदर अशी घरां बरी मेंटेन केल्ली आसा आनी ती इतली पॉप्युलर जाल्या सद्या की भारतभरच्यान लोक ट्युरिस्ट हांगा येता आनी ही जी तांची ब्युटी आसा आनी हे जे तांची स्पेशलिटी आसा, युनिकनेस आसा ह्या फोंतेनासची, होच ह्या एरियांतल्या लोकांचो एक हेडेक जाल्लो आसा सद्या. कारण हे जे ट्युरिस्ट येता आनी खास करून इंस्टाग्रामर्स जे आसा ते येवन हांगा फोटोग्राफी करपा खातीर येता आनी तांची लायफ तांच्यांनी मिजरेबल करून उडयलें आसा. कारण ते लोकांचे प्रायवसी डिस्टर्ब करता, ते केन्नाय सकाळ फातोड पासून ते रात पर्यंत तांचे हे चालू आसता फोटोग्राफी आनी येवन लोकांची प्रायवसी पळयना आनी अशें करून तांचे ह्या लोकल जे लोक रावता हांगा तांकां खूब त्रास जावपाक लागल्या. हाजेर जाता तितले बेगीन ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसात तांणी एक्शन घेवन हे जे अनरिव्हली ट्युरिस्ट आसा आनी जे लोकांक हांगा त्रास करता अशे लोकांक कंट्रोलान हाडपा खातीर कितें तरी उपाय जावपा जाय जाता तितले बेगीन. पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.